विसावपरांत तुमकां येवकार। सोमारा कोको दर्यावेळेर वचपी रस्त्याच्या रुंदीकरण कामाचो शुभारंभ गृहनिर्माण मंत्र्याच्या हातान जालो। 1.5 मीटर रस्तो वाडटलो आनी हो प्रकल्प बेगिना पुनर्तत्वाकडेन व्हरतले म्हण ह्या वेळार उतर गृहनिर्माण मंत्र्यान दिला। आरडेक्स गोवा खातीर नेरुलच्यान गौतम शिरोडकर। रस्तो आमकां भोव करून गरजेचो एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार पावूंक आनी जेन्ना आमी उदरगतीची खबर करता रस्तो ना जाल्यार उदरगत जावपाक शकना। जाल्यार आमकां रस्तो जो आमी आतां ह्या रस्त्याचेर आशिर्वाद घालून हो रस्तो मातसो बरो करता ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी देव आमचे बराबर आसा तेन्ना आमचे बेनी सगळीं विघ्नां सगळ्यो आडखळ्यो पयस जाता तेंच मनान धरून देवाचो आशिर्वाद ह्या रस्त्याचेर मागुया। आतांच आमी आमचे कमेन्समेंट ऑफ कोको बीच रोड जो वायडनिंग जावपाची गरज आसली ते वायडनिंग कमेन्समेंटाक फादरीन आतां ब्लेस केलेले आसा आनी वी आर कमेन्सिंग दीस रोड। दीस रोड वॉज ऑफ इम्पॉर्टन्स टू द टुरिजम इन व्यू ऑफ टुरिजम इन नेरूल आनी निल्ला जितले टुरिस्ट येता फॉर बोटिंग ऑर फॉर बीच जो हांगासर आहा ते बीच पळोवपाक कोको बीच फेमस बीच तेका एप्रोच रोड जो आसलो हो नॅरो आसलो आनी टायम एंड अगेन हेजो क्वेश्चन जातालो थ्रू मिडिया थ्रू सोशल मिडिया की हो रोड वायडन कित्याक जायना आनी हेका लागून खुबशे इनकन्विनियन्स लोकांक जाताले। सपोज एक गाडी येयल्या तुमी पळयता एक गाडी येता जाल्यार दुसरे सायडीची गाडी स्टॉप करची पडटली। तर आयज आमी हो शेतकाऱ्यांक लागीं घेवन तेंचे विथ देअर विलिंगनेस आनी द लोकल कुमदाद ऑफ नेरूल द एटर्नी आनी सगळे तेंचे कुमदादाची एंटायर बॉडी हे सगळ्यांनी वांगडा घेवन अशें ठरयलें की हो रस्तो जावपाक जाय आनी तेका लागून ऑन गोईंग वर्क्स जे आमचे निल्लान चालू आहा ते अंडर ऑन गोईंग वर्क्स आमी हो रस्तो आयज वायडन करपाचें काम करता। वी आर बिल्डींग अ रिटेनिंग वॉल with a width of 1.5 meter, so 1.5 meter width wide road जातलो। तशेंच on the other side also there is need of widening, but there are electrical poles आणि हे सगळे हा दुसरे सायडीची शेतां आहा। we need to compensate this field owners तेंचो जागो घेता जाल्यार तेंकां compensation under compensation कितें पण जावंक जाय। the tourism will be benefited at the same time the people who give their land also has to be compensated with something or the other। टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग हॅज सर्टन स्किम्स विथ देम की कंपेन्सेशन करता तांकां सर्टन एक्टिविटी करपाक परमिशन दिवपाक जाय तर हे परमिशन तांकां आमी दिवपाचो प्रयत्न करता। सो दॅट वील टेक लिटल टायम दॅट वील बी टेंडर्ड लेटर ऑन पण हो आतां मातशें कन्विनियन्स मातसो रिलीफ मेळपाक लागून आमी रोड वायडनिंग करता आनी एका शेतकाऱ्यांचो पंचायतीचो आमकां फूल सपोर्ट मेळ्ळा। पंचायत तशेंच जे बोट ओनर्स एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी आपले जे पयशे आसले ते पयशे तेंच्यांनी जे बोट ओनर्स एसोसिएशन एकठांय केल्ले हे पयशे घेवन तेंच्यांनी शेतकाऱ्यांचे थोड्यांक तांकां रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न केला।